झेंडा रोहिला गजर हरिना माता झेंडा रोहिला गजर हरिना माता झेंडा रोहिला गजर हरिना माता झेंडा रोहिला मला पंचडणे पांडुरंगा भरले चंद्रभागा मला पंचडणे पांडुरंगा भरले चंद्रभागा हरिकडे ज्ञानोबा माऊली माऊली तुकाराम गोपाला श्याम गोपाला 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 श्याम गोपाला 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 श्याम गोपाला झेंडा रोहिला गजर हरिना माता झेंडा रोहिला गजर हरिना माता झेंडा रोहिला गजर हरिना माता झेंडा रोहिला कडे मला पंचडणे पांडुरंगा नदी भरले चंद्रभागा कडे मला पंचडणे पांडुरंगा नदी भरले चंद्रभागा जरा अलीकडे मला पलीकडे पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा जरा अलीकडे मला पलीकडे पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा 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 जरा अलीकडे मला पलीकडे पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा देवा अलीकडे पांडुरंगा नदी भरली माता झेंडा रोहिला సరే అడుగుందా
कृष्णारी माझं नाव समीर आणि हांव लक्ष्मी वारकरी मंडळ नावेली हांगाच्यान वारी गेला हांव सतत 5 वर्सां जाली वारी करता आणि ह्या 5 वारी जर एक संदेश असो आमकां आनी संदेश दिवपाक मेळ्ळा की वारीच्या संदर्भान जेन्ना वारीन जॉइन जालो अशेंच आमकां सांगलें की बाबा चल या वारीन म्हणून आमी येयले वारी पण जेन्ना वारीन येयले तेन्ना वारीक एक वेगळोच आमकां एक वातावरण एक प्रफुल्लीत वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें तें वातावरण म्हणजे अशें की शिस्तबद्ध वारी न भेदभाव न कोणाचे अवेधावे आनी शिस्तबद्ध वारी जेन्ना येता वारी जेन्ना वयता तेन्ना एक चाल एक रीत न भेद न भाव न खाणे कडेन भेदभाव न मोठेपणा न ल्हानपणा आणि जेन्ना वारी मनीस करता तेन्ना वारीन मनशाक आपल्या अखंड आयुश्यान म्हणजे आपण कशें जगपाचें आनी कशें जगणें आपलें आसचें हें एकंदरीत वारीन जर बारीक जर एक विशयाचेर घेतलें जाल्यार एकंदरीत वारीन कशें जगणें आनी कशें जगपाचें जगणें हें शिकयलें गेलें वयता आनी वारीन कोणाक कोण शिस्त शिकयनात आनी वारीचेर कोणाचो कोण गुरू नासता वारीन जेन्ना एक वारी माऊली ह्या शब्दाचेर अखंड ही वारी पंढरपूर पर्यंत वयता आनी ही माऊलीच्या एका विचारान आमी जेन्ना आमच्या जनरल जगण्यात आमी कितें करता कोणाक तरी खंयच्या तरी नांवान उलो घालता कारण हांगा जे महिला वर्ग आसा न्हय काय पुरुश वर्ग ताका माऊलीच म्हणून ह्या शब्दान उच्चारले गेले वयता आनी ह्या माऊलीचा संदेशच घेत रामकृष्ण हरी करीत मनीस पंढरपूरचो एक अलोट गर्दी आनी कळस पंढरपूरच्या पांडुरंगाचो पळोवपाक लागून आतुरतेन थंय वयता जेन्ना थंय अलोट गर्दी पळयतात तेन्ना मनीस सगळो भारावन गेल्लो आसता आनी जेन्ना पंढरपुरांत वयतात तेन्ना दर्शनाची वेळ कोणाक आसना तर चंद्रभागेचे स्नानाची वेळ आनी जो पंढरपुराचो वयरचो अखंड आसलो शिखर हो पयल्याच्या नंतर मनशाचें मन जें आसा तें तृप्त जाता आनी वारीचे तेजे सांगत जाता रामकृष्ण. माझे नाव डॉक्टर मनीषा गोविंदराव राणे आणि हांव केरीसून ह्या वारीत जॉईन जालें. आमच्या वारीचें नाव लक्ष्मीनारायण वारकरी मंडळ हे आमच्या वारीचें नांव आसा. ही नावेलीची वारी आसा आणि आमी ह्या वारीत जॉईन जाल्या. आज हे म्हाजें 4थें वर्ष आसा आणि ह्या वारीची सगळ्यात म्हणजे दिंडी आमची किंवा ह्या वारीची सगळें वातावरण खूपच बरें आणि सहकार्य एकमेकाक करणारे अशें आसा. आणि ह्या वारीन आमी सकाळी सुरवात आमची अशी जाता दिवसाची की आमकां दिवसभर कसली प्रपंचाची ही यादच येना कित्याक लागून तर सकाळी 5 आमची वारी सुरू जाता सकाळची चलपाक सगळी तयारी करून आमी वारीक सुरवात करता 5 आमचे सगळे सगळे सकाळचे सगळे आयकून आणि सकाळी 5 वारीक सुरवात केल्या उपरांत आमी 1-1.5 तास तरी चलता आणि मागीर थोडी 10-15 मिनटां विश्रांती घेता आणि त्याच्यानंतर परत वारी सुरू जाता ती 8:30 आमकां चहाचे स्टॉप जाता म्हणजे चहाक आमी रावता चहा आणि ब्रेकफास्ट नाश्त्याक आणि त्याच्यानंतर एक परत 15-अर्धा तास ते गेल्या उपरांत परत आमी वारी सुरू करता चलपाक आणि आमचे जे दनपारचो स्टॉप आसता त्या स्टॉपाचेर आमी परत एक 10:30-11 मेरेन आमी पावता. आणि तसेच आमी ही वारी सुरू जावन आतां तशेंच रातचे मागीर सांजचे परत 3 आमी सुरवात करता जेवण करून ही वारी 6-6:30 मेरेन लास्ट स्टॉपाचेर आमची पावता. पण ह्या संपूर्ण दिवसाच्या व्यवहारान आमचे एकमेका बरोबर अशें दिसना आमकां की आमी खंय तरी वेगळ्या हितूसून एका हेच्यात चलता. सगळे आमचे कुटुंबाचे कशें सहकार्य एकमेकाक लागता ह्या हेच्यात सगळे जाण एकमेकाक समजून घेतात एकमेकाक सहाय्य करतात. कोणाचे कितें जरी कोणाक बरें नसलें कोणाचे कितें प्रॉब्लेम जालो कोणाचे पांय दुखले आनी कितें जालें तरी वारकरी आमचे जे आसात माऊली आसात आमचे त्या सहकार्यान आमकां फुडें व्हरतात सगळ्या एकमेकांक सहाय्य करून आणि एकमेकाची सेवाही करतात. कोणाचो पांय दुखलो किंवा कोणाक कितें गरज आसा
जाल्यार तात्पर्य आनी ताबडतोब ते येवन एकमेकाक सहाय्य करतात. आणि आमच्या वारीचे कशें जाता की आमच्या वारीन ग्रूप काडटा ते प्रत्येक दिसा हे असे म्हणजे 7 जाणां बायलां म्हणजे माऊली लेडी स्त्री आमच्या आणि पुरुष माऊलींचे 10 जण असो आमचो डेलीचो ग्रूप असता जे सेवेकरी म्हणून काम करतात. पण हे आमचे सेवेकरी इतक्या चांगल्या पद्धतीने काम करतात की प्रत्येकाला प्रत्येक जिन्नस म्हणजे चहा मिळाली किंवा त्याचे ब्रेकफास्ट प्रत्येकाक मिळाला त्याने मेळ्ळो काय ना हे सगळ्यो गोष्टी ते पळयतात. आणि ह्याच्या लागून आमची वारी खूप अशी सुखमय जाता आणि कोणाक कसलो त्रास जायना. आणि सांजचे सुद्दां आमच्या कोणाक कितें पांय दुखले किंवा पांयाचे कितें प्रॉब्लेम जालो किंवा कोण बरो ना जालो किंवा कोणाक कितें प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार एकमेकाक सहाय्य करून सगळे जाण एकमेकाक ताका मदत करून ताका दुसऱ्या दिसा खातीर तेची तयारी करून दिता. इतके एकमेक माऊली आमचे सगळे एकमेकाक सहाय्य करून ही वारी आमची चालू आसा. आणि ताका लागून आमी सुद्दां 4 वर्सां जाले आमी सुद्दां ह्या वारीसून चलता. पण म्हाका अशें दिसना की हांव वारीसून चलता म्हणजे म्हाज्या एका कुटुंबा बरोबर हांव चलता हे एक समाधान आसता आमच्या वारीचें. आणि आमचे सगळे बाकीचे माऊली सुद्दां आसात ते खूब एकमेकाक सहाय्य करून एकमेकाक सहाय्य करतात. आणि आमचे वारीचे मेंबर कमिटी मेंबर जे आसात ते सुद्दां खूब सहाय्य करतात. आणि कोणी दमलो किंवा काय झालं तरी गाडीची सेवा किंवा कोण बरो नसलो जाल्यार ताबडतोब हॉस्पिटलमध्ये नेणं डॉक्टराचो इलाज करणं हे सुद्दां सगळें व्यवस्थीत करतात. आणि खरी आमची वारी एक प्रशंसनीय आणि बरी वारी आसा.